कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। काही दिसां पयलीं ज्येष्ठ साहित्यीक ॲडव्होकेट उदय भेंब्रे हांणी एक व्हिडिओद्वारे शिवाजी महाराजा बद्दल वक्तव्य केल्लें आनी ताजे नंतर एकच बोवाळ जालो। त्या जे वक्तव्य आयलें ताजे नंतर 2 दिसांनी शिवसैनिक आनी बजरंग दलाचे काही कार्यकर्ते उदय भेंब्रे हांच्या घरा भायर जमा केले आनी तांणी ताका जाब विचारपाचो प्रयत्न केलो। ताजे नंतर उदय भेंब्रे हांणी फातोड्डा पुलीस स्टेशनाक आपल्या घराक जबरदस्ती घुसले, बेकायदेशीररित्या घुसले, ह्या खातीर कागाळ नोंद केल्ली। ताजे नंतर शिवप्रेमी आनी बजरंग दल आनी काही संस्थांनी गोंयच्या साबार पुलीस स्टेशनाक उदय भेंब्रे आड कंप्लेन दाखल केल्ल्यो। ह्या कंप्लेनीक तांणी म्हणिल्लें की शिवाजी महाराजा बद्दल आक्षेपारी वक्तव्य करून आमच्यो धार्मीक भावना दुखयल्यो अशी तांणी कागाळीक नोंद केल्ली। ताजे नंतर ह्यो सगळ्यो कंप्लेनी ज्यो आसात गोंयच्या वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनार जाल्ल्यो त्यो फातोड्डे पुलीस स्टेशनाक वर्गीकरण केल्यो आनी काल मेळिल्ले म्हायती प्रमाणे फातोड्डा पुलिसांनी उदय भेंब्रे आनी ताची घरची आनी त्याच बरोबर बजरंग दलचे नेते विराज देसाय आनी काही शिवप्रेमीची जबानी नोंद करून घेतिल्ली आसात। फातोड्डा पुलीस हे हाजो फुडलो तपास करतात। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकानेकर।